राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदान शिर्डीच्या नव्या एअरपोर्टाचे आयतारा उक्तावण केले। शिर्डी मुंबईची पहिली फ्लायट फ्लॅग ऑफ केली। पहिली मुंबई ते शिर्डी येऊंक 6 वरां लागताली, ती आता फक्त 40 मिनिटां। साई भक्तांक ही एक आनंदाची गजाल। गोयच्यान हजारांनी लोक शिर्डी यो वच करता। आता गोयच्यानूय खासा फ्लायट लॉन्च जाता काय म्हूण गोंयकार रावल्यात। राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदान शिर्डीच्या नव्या एअरपोर्टाचे आयतारा उक्तावण केले। तांणी शिर्डी ते मुंबईची पहिली फ्लायट फ्लॅग ऑफ केली। इस पवित्र भूमि में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से अधिक प्रगति होगी और लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस संदर्भ में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों तक हवाई यात्रा की सुविधा पहुंचाने का प्रयास प्रशंसनीय है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने तथा उड़ान योजना को कार्य रूप देने के लिए मैं भारत सरकार के मंत्री श्री अशोक गजपति राजू जी और उनकी पूरी टीम की प्रशंसा करता हूं। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाच्या कामगाराचो प्रश्न कसोच तडीक लागना। आता मुख्यमंत्री परिकार आनी मुरगांवचो आमदार मिलिंदान मध्यस्थीच्या मनार घेतला। मंगळारा सावन खंय हालचाली चालू जातल्यो। शिपयार्ड खंय सामके लॉसात, परत सुरू जावपाची तरी आशा ना। मात कामगाराचो सेटलमेंट तरी करतले म्हणून मिलिंदान उतर दिला। To take up the issue with the right authority. वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेडचो इश्यू तुमकां म्हणजे हो विशय गेल्या कित्येक वर्सां आसता, ऑलमोस्ट आता 2 वर्सां जाली। आमी सिन्सियरली तेन्नाच्यान तेंच्या वांगडा एफर्ट केलो, ताका खबर आहा। लिविंग असायड पॉलिटिकल मुवमेंट सगळे आनी कोणी कितें केलें अजूनय तांकां हांव सांगतालो की हांव तुमकां सीएमा कडेन मेळोन त्या कंपनीचे डायरेक्टर कोण आहा तांकां हाडून तुमचे कडेन मेळोवपाचो प्रयत्न करता। लास्ट सीएमान तांकां सांगलेलें आनी त्या प्रमाणे ते एक फावटी येयल्ले तेन्ना एक सॅलरी तांकां जाल्ली आनी ते जवळ जवळ गेल्या गणपतीच्या टायमार चवथी टायमार आतां परत 1 वर्स जालें। आयज 2 सेपरेट ग्रुपान तांकां तेंचे ऑफिसर्स आयज मेळ्ळे। काल हांव सीएमा कडेन तेंचे सगळे वर्कर्सांक घेवन गेलो, दोगांनी आपली बाजू मांडल्या आनी सीएमान तांकां एश्युरन्स दिला। एमपीडी चेअरमॅन कंपनीचे सगळे म्हणजे वेस्टर्न इंडियाचे सगळे कोण हे आहा ते तांकां सगळ्यांक आनी सगळे स्टेक होल्डर्स तांकां जॉयंटली एक मिटींग घेवपाची जबाबदारी घेतला। इम्पॉसिबलशें दिसता कारण ती जी कंपनी आहा ती कंपनी ऑलमोस्ट दुखलेली आहा, काबार जाल्ली आहा। पण तेतूनसून त्या रायटाक कितें विकपाचे तयारीन आहा ते करून वर्कर्सांचे पयलीं सेटलमेंट जावचें ह्या उद्देशान खंय तरी सीएमाचे प्रयत्न चालू आसा आनी म्हाजो तांकां सगळ्यांक सपोर्ट आहा। आमी ट्राय करता, आतां शेवटी कितें जातलें तें कांय एश्युरन्स हांव दिवंक शकना, पण प्रयत्न आमचे 100% जाता। आनी सगळे सुटावे जाल्यार तर एकदम बरें जातलें, कित्याक सगळे त्रासान आहा। आज मोहरम मुस्लिम धर्मांतल्या लोकांचे आयज सावन नवे वर्स। मोहरमाक घराघरांनी शरबत आनी खिचडी दितात। शिया मुस्लिम ह्या दिसा मातम मनयतात। पळयात गोंयचो मोहरम। अल्लाह तबारक व तआला का यही फरमान है कि नबी के अहले बैत से मोहब्बत रखना। आज का दिन घेऊया एक ब्रेक।